गोंय राज्य अमृतकाल धोरणाचे मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी शेतकी मंत्री रवींद्र नायक आनी आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हजेरेंत उक्तावण केलें। आतां ह्यान फुडें शेत जमनीचें रूपांतरण करपाक मेळचें ना। तशेंच रानटी जनावरां पासून जावपी नाल्लाच्या पिकाची नासधूस थांबोवपाकय उपाय येवजण काडटले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी मुखार सांगलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोंय राज्य हे कृषी प्रधान प्रांत आसा आनी ताका लागून एक गोंय राज्याच्या हितांत सगळ्या शेतकारांच्या हितांत एक पॉलिसी लॉन्च करपाचें आमचें जे मनोदय आसलें माननीय मुख्यमंत्र्यांचें तें आयज साकार जाता। आनी ही जी पॉलिसी सगळ्यांक घेवन सगळे आमचे युवा तशेंच महिला ताका सगळ्यांचो समावेश करून आयज ही पॉलिसी लॉन्च जाल्ली आसा। आयज आमच्या शेतकी मळाचेर जे हॉर्टिकल्चरचें काम करता त्या संदर्भात थोडक्यान उलयता। हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमच्या गोंयांत सबंद गोंयभर 17 रिक्रुटमेंट सेंटरां आमी दवरलेलीं आसा, जेणे करून आमच्या गोंयांतले वेगवेगळ्या भागांतले शेतकारी जे आमी आयटम घेता हे आयटम सगळे त्या रिक्रुटमेंट सेंटराचेर हाडून दिवपाक शकता, अशा तरेचे तांची योजना दिल्ली आसा। हितून सगळी तरेची शेतकाऱ्यांक मदत जातली, गोंय ग्रीन उरतलें आनी आमी चडांत चड जमीन जी आसा गोंयची म्हाका तरी कन्वर्ट जावपाची उरतली। आनी हे सगळे तरेचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक आनी ही आयज जवळ जवळ आमकां दिसता आमी लोकांनी सजेशन घेतली, सगळी पंचायती कडल्यान सगळ्या पंचायती कडल्यान आमी सजेशन घेतली आनीक सगळ्या सजेशन जवळ जवळ आमकां 3,300 कितें तरी 3,833 तशीच सगळे आमकां हेला मिटींग घेतल्यो विलेजीन सगळे कडेन टोटल 189 मिटींग घेतली प्रत्येक पंचायती सगळे कडेन सगळे गोंयच्या लोकांक विश्वासान घेवन केल्ले आसा। हांव एकंदर एग्रीकल्चर पॉलिसी मुखार गोंयची दवरता आसतना आमचे कडेन जवळपास 52,000 शेतकरी हे रजिस्टर्ड आसात। आमी आव्हान करता अजुनूय बी जे रजिस्टर्ड ना तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन जावचें। आमच्या सगळ्या म्हणजे इन शॉर्ट ते शेत लायता आसतले, शेत आसतलें, बट तेंच्यांनी कदाचित आपूण कृषी कार्ड घेवपाक फुडें येवंक ना किंवा तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी घेवपाक फुडें येवंक ना, तेंच्यांनी अजुनूय येवचें। 12 तालुक्यांनी आमची ZDO ऑफिसीस आसा, एक्टिवली ZDO ऑफिसीस आमचे काम करता आनी जाका इंटिग्रेटेड फार्मींग आमी जे म्हणटा म्हणजे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर ह्या सगळ्यांनी एकत्र येवन ते काम करचें म्हणून तांकां प्रमोट करीत आसा। आनी इरिगेशन सिस्टमांतल्यान तांकां जो सपोर्ट जाय तोय सपोर्ट आमी सातत्यान दिता। आमी ही पॉलिसी करता आसतना आतांच मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे 3,751 सजेशन्स इंडिविज्युअल्स, SHGs, फार्मर प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन, पंचायत हांच्या कडल्यान आमकां आयली। ती सगळी सजेशन्स आमी लक्षांत घेवन ही पॉलिसी तयार केल्या। आनी हेका फार्मर सपोर्ट आनी वेलफेअर जेका आमी म्हणटा की सातत्यान आमी शेतकऱ्याचो वेलफेअर कशा पद्दतीन आसचें तेका आमी जरी आमच्या गोंयांतले लेबर कंडिशन्स आमकां खबर आहा शेतांत लोक खूब कमी काम करता, बट तांकां सपोर्ट कसो दिवचो हाज्या खातीर थ्रू RDAच्या मार्फत आसतलें किंवा आतांच हांवें म्हटलां RDA आनी सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणजे जर शेतकऱ्यान केल्लो प्रोड्यूस जर मार्केट लिंक केलो जाल्यार ताका खूब बऱ्या पद्दतीन काम जावपाक शकता। आमी ऑलरेडी म्हणजे रायस, मोरड, खेर किंवा खाजन्स हाच्या खातीर हे केन्नाच कन्वर्ट जावचें न्ही म्हणून जेंचे आतां पर्यंत आमी ऑलरेडी पॅडी एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट जावचें न्ही म्हणून कायदो पास केला। ताच्या खातीर ती लँड केन्नाच कन्वर्ट जावची ना हाजी खबरदारी जी आसा पळय न्ही, म्हणजे पॅडी एग्रीकल्चर जर आसत जाल्यार ते खंयसर चुकून म्हणजे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान जरी कन्वर्जनाक घेतलें जाल्यार NOC एग्रीकल्चर डायरेक्टराची त्या खातीर घेवची पडटा। तें जावचें न्ही, गोंयचें शेत हें प्रिजर्व उरचें। जशें आमच्या मंत्र्यान आत्तां म्हटलां हिरवेगार गोंय हें सांबाळून दवरप हें आमची जबाबदारी आसा, ताज्या खातीर आमी केलां। शुगरकेन फार्मरांचो आमचें नोटिफिकेशन येता, जेका कोणाक ऊस लावपाचो आमी सगळी पॉलिसी दिल्या उपरांत सुद्दां जाल्यार तेंच्यांनी ऊस लावचेलो। आमी तो ऊस आमच्या शुगर फॅक्टरीचेर थंयसर आमचो ऊस घेवपाची वेवस्था आमी दवरतले। तांकां जे पयशे दिवपाक जाय नोटिफायड रेट ऑफ द गव्हर्मेंट तो आमी तांकां नोटिफायड रेट दितले। म्हणजे फुडल्या वर्साच्यान जो नोटिफायड रेट आमी ठरयल्लो तसो न्ही, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो नोटिफाय करता आमी ऊस घेतले, बाकीच्या हेका आमी कांयच येना तेंच्यांनी बाकीचें सगळें आपूण पळोवपाचें। ऊस हाडून आमच्या फॅक्टरीचेर दिवपाचो आनी हाडून दिलो काय आमी तेंचो घेतले आनी तांकां पयशे दितले। त्या खातीर कोणीच खंयसर उचकारांनी बी बाकीचें हें करपाची गरज ना।